पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70 फोंडेचो अंत्रूज म्हाल साश्टीच्या मडगांव, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोयचे अर्थकारण, गोयचे समाजकारण, गोयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामात। फोंडा MLA रवी नाईक हांणी एक पत्रकार परिशद ऑर्गनायज केल्ली। ह्या पत्रकार परिशदेंत तांणी खांडेपार ब्रिजाचेर बरी व्हडली टिका केल्ली आसा की हो जो ब्रिज ओपन केला हो बेकायदेशीर रित्या ओपन केल्लो आसा। ते पयलीं एस्टिमेट तेणी केल्लो आसा हेजो ब्रिजाचो एस्टिमेट जो आसा तो आतां कितलो पर्यंत आतां वाडला तो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर सगळो। आतां कॉन्ट्रॅक्टराक आतां भाड्यार दिवची पडले ते हे ब्रिज पार्टी आतां कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मेळटले ब्रिजाचे म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे कॉन्ट्रॅक्टर काम करता पूण आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो सगळें ते कॉन्ट्रॅक्टर पळयतलो म्हणटा तो म्हणजे आतां हे आतां पळय पार्टी बिटी चलता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे नॅशनल हायवे कितें करता थंय ते चलता तेजे नॅशनल हायवे कितें करता आनी ते पयशे ते PWD मोडल्या पयशे ज्या कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यार खबर ना पूण त्याच पयशांची ते डेकोरेशन केलें तेजेर आमची पार्टी थंय डान्स हे ते क्रिसमस सेलिब्रेशन करता म्हणजे लोकांच्या पयशांची तूं मागीर अशें नाचून खेळून वगडावपाक वयता। हांगा कदंबा प्लॅटोचेर सगळो हायवे जाले बायपास मदींच मागीर तुमी कोण त्या वाटेन सांगता म्हणून त्या वाटेन कितें तरी हें केलें आनी विटामीन इकडे केलें आनी तो मदीं फोडून तेका दिलो त्या हॉटेल फन्स हॉटेला कडेन थंय कितें मोठें चल्लां हें कितें कांय कळना आनी चीफ सेक्रेटरीनूय लक्ष घालपाचें गरज आसा। चीफ सेक्रेटरी इल्लीगल हेका वचचें कुट्टी खांडेपार पंचायती शैलेश शेख आनी MCच्या केतन भट्टीकर हेज्या अगेन्स्ट जी पोलीस कंप्लेंट दिल्ली की ताका किडनॅप करून आपल्या सायडीच्यान ओडून ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन सायन करूंक लायला म्हणून ह्या कंप्लेंटीचे काल पुलिसांचे ताणें विथड्रॉ केलें आनी दोगां मदीं भितर कॉम्प्रोमायज केलें। दोगूय जाण म्हणटा कोणाच्या बद्दल कांयच हें ना आनी ह्या पद्दतीन दोगां जाणांनी थंयच एकामेकाक हात मेळोवन ह्या गोश्टीचेर कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा। जे कितें आमचे इश्यूज आसलेले ते आमी डिस्कशनान सॉल्व केल्ले आसा आनी दोगांनी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगाचेर हांवें म्हाजी कंप्लेंट फाटीं घेतलेली आसा आनी तेणें आमकां एज्युकेशन दिलां कितें आमकां हेचे फुडें कसलेच आमी त्रास आनी तुमचे अगेन्स्ट कांय करपा ना। कितें म्हणून कंप्लेंट दिल्ली की म्हाका फोटोन म्हाका थंय येल्लो आनी तेंच्यांनी भाग पडलेलो की म्हाका सायन करपाक नो कॉन्फिडन्स मोशन सो तशें घडोंक नासलें तशें घडलेलें फाटल्यान कितें घेतली कंप्लेंट फाटल्यान घेवपा कारण कित्याक तांकां ते इश्यू व्हडले करपाचो आनी आमकां ते खूब मोठे करून चलपाचें ना कित्याक आमी लोकां खातीर काम करता। शैलेश बाबान थंय बरोवन दिल्लें आसा की बाबा आपली एक खंय तरी मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ली आहा आनी आमी एमिकेबली प्रकरण आपूण सॉर्ट आवट करता म्हणून ताणें रिटर्न दिल्लें आसा। त्याच प्रमाणे हांवेंनी रिटर्न एश्युरन्स दिला की आमचो खंयचोच कार्यकर्तो केन्नाच कोणाक डिसरिस्पेक्ट करना। आमी ही गजाल हांगा सोंपयता कित्याक क्रिसमसाच्या दिसा नाताळाच्या दिसा लॉर्ड जिजसान जात सांगला हॅव पेशन्स अँड सक्सेस वील कम टू यू। द मॅटर इज क्लियर। वी हॅव नथींग अगेन्स्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी। वी हॅव नथींग अगेन्स्ट शैलेश बा। रिटर्न अश्युरन्स PI मडकेकार कडेन ताणें दिल्लें आसा हांवें दिला की हांव हाजेर आनी काय हाजे फुडें एक्शन घेवचो ना। की ब्रह्मदेवाची जी मंदिरां आसात ती अख्ख्या भारतान दोनूच कडेन आसात। एक पुष्कर राजस्थान आणि दुसरे आसा ते 70 वाठारांतले ब्रह्मकरमळी आणि ह्या ब्रह्मकरमळीच्या ब्रह्मदेव देवस्थानाचो ब्रह्मोत्सव आयच्यान व्हडा दबाज्यान सुरू जाता। 70 हो जो महाल आशिल्लो ह्या 70 किंवा 70 जो तालुको आशिल्लो ह्या तालुक्यान पुर्तुगीजांचे राज्य नाशिल्ले। लक्षात आयलें न्ही पुर्तुगीज जवळपास 17व्या शतकानंतर 70 तालुक्यान आयले पण 15व्या शतकान किंवा 16व्या शतकान पुर्तुगीजांचे हांगासर अंमल नाशिल्ले कळ्ळें न्ही। 70 तालुका हो त्या कालखंडान सार्वभौम आशिल्लो आणि त्याका लागून दिसताले की ह्यो ज्यो मुर्ती आसात ही जी मुर्ती आसा ही ह्या तालुक्यान सुरक्षीत रावतली म्हणून हांगासर हाडली गेली आणि हो जो मार्गशीर्ष वद्य तृतीया हो जो दीस आसा हो दीस ब्रह्मोत्सव म्हणून मोठ्या व्हड मनाच्यान मनयलो वता। थोडीशी सेवा या मंदिर समितीन आमकां कम्युनिटी हॉल बांदपाक जी संधी दिली त्याबद्दल खूब मनाक बरें दिसता। ही एक पर्याय देवाची सेवाच जाली
आणि गेली कित्येक वर्सां ताचो उपयोग बरे रितीन जाता. ही देवस्थान समिती ताचो वेगळ्या धार्मीक, सांस्कृतीक, शैक्षणिक सगळ्या कार्यक्रमांक ह्या हॉलाचो उपयोग जाता. हे पळोवन खूब आनंद जाता. आणि त्यामुळे हांगसरली प्रेरणा घेऊन आम्ही जवळ खूपशा मंदिरां समोर आणि इतर गावांत जे डिमांड आयले जवळजवळ 87 कम्युनिटी हॉल अशा पद्धतीचे आम्ही बांधले उत्तर गोव्यात. आणि लोकांक जी काही अडचणीची बाब आशिल्ली, काही ल्हान सहान कार्य जे आसताले, सांस्कृतिक कार्य आसताले, लग्नाचे कार्य आसताले किंवा धार्मिक कार्य आसताले, तांकां खंय तरी वेगवेगळे माटो घालून करचे पडटाले. आमची कॉलनीतल्या भायले आमी आर्टिस्ट केन्नाच घेयना. आमी कॉलनीतले चडांत चड आर्टिस्ट नवीन आसल्यार सुद्दां चलता, पूण आमी कॉलनीच्या भायर आमी आर्टिस्ट घेयना. हांगा तेंका टॅलंट नासल्यार सुद्दां तेंच्या भितुले टॅलंट आमी सोदून काडून आमी तेंकां त्या प्रमाणे ते कॅरेक्टर दिवन आमी तेंचे कडेन एक्टींग करून डान्स वगैरे सगळें शिकयता. आमी तितलो त्रास घेता, पूण आमकां इतलें खबर आहा की ते इफ दे आर सिरियस दे विल डू इट. माझी झोपडी जाळण्याचे केले होते कैक कावे, माझी झोपडी जाळण्याचे केले होते कैक कावे, पण जळेल ती झोपडी अशी ती आगही ज्वलंत नाही. पण जळेल ती झोपडी अशी ती आगही ज्वलंत नाही. कापले जरी पंख माझे तरी पुन्हा उडेल मी, अरे कापले जरी पंख माझे तरी पुन्हा उडेल मी. अरे अडवू शकेल मला अशी या जगात कोणतीच भिंत नाही, अरे अडवू शकेल मला अशी या जगात कोणतीच भिंत नाही. माझी वाट रोखण्यासाठी वादळे होती वादळ, माझी वाट रोखण्यासाठी वादळे होती आतुर, पण गेली कितीही डोळ्यात धूळ तरी थांबण्यास पसंत नाही. येतील वादळे भेटेल तुफान, अरे येतील वादळे भेटेल तुफान, वाट मी माझीच चालतो, त्या अडथळ्यांना घाबरून थांबणे माझ्या पावलांना पसंत नाही, माझ्या पावलांना पसंत नाही, माझ्या पावलांना पसंत नाही. जय हिंद, जय दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा, दर्शनाचा लाभ घ्यावा भक्तांनी असा. अष्टविनायका तुझा महिमा कसा, सावरिया थोडी बंसी सोबता. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. जंक्शन बॉयज आणि माहू यांच्या जोड पालवान वेलीम हांगासर क्रिसमस म्युजिकल प्रोग्रामाचो ऑर्गनायज केलो. इज ऑर्गनाइज्ड बाय द जंक्शन बॉयज इन असोसिएशन विथ माओ, द beer from Mexico, right? And we are here having a charity show for the profits will be going for the church and the SVP funds. Food delicacies will be prepared by Master Chef Sarita. तर ती तुमकां सगळे एक एक्सपिरियन्स करपाक मेळटली. भुरग्यां खातीर आमी स्पेशल किड्स झोन दवरला, सो दॅट हेंच पयल्या फावटी जाता आतां गोंयान, खंयच जायना अशें. तर 31st आमी आतां फर्स्ट टायम अशें दवरला की भुरग्यांक सुद्दां फ्री म्हणजे एक एंटरटेनिंग कितें तरी एंगेजमेंट दवरपा खातीर. So for bookings, the numbers are already there, and besides offline, you can also log into your Paytm account as well as Insider, and you can book the tickets. Asa amcheden DJ Godwin, DJ Ashmit, Zin Arafat, who is a dance coordinator. Big T band asa तुमच्या कोंकणी आणि इंग्लिश सॉंग्सा खातीर तुमच्या कडेन. आणि आमचो MC पंकज आसा तुमकां एंटरटेन दवरपा खातीर फॉर 4 hours.
गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.